आरक्षणावेल्यान तिडकल्ले मंत्री सुभाषाचे समर्थक मुख्यमंत्री आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामून पणजेत बसका घेतल्या उपरांत थंड झाले। एसटी आरक्षणाची प्रक्रिया अजून सुरू असा असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्र्यान आमकां दिला असे मंत्री सुभाषाचे समर्थक सांगता। सांग्यावेलो प्रश्न सुटावो जालो म्हण मंत्री सुभाषाचे म्हणणे जाल्यार लोकांक मतभेद मिटोवपाक आमकां यश आयले। मंत्री सुभाषाच्या फुडाराविशीं पक्ष योग्य वेळार योग्य निर्णय घेतले असे मुख्यमंत्री सांगता। वेळसावांत रेल्वे डबल ट्रॅकिंगाचेर थंडसायेन चालू आशिल्लें आंदोलन अकस्मात तापलें। वेळसाव रेल्वे दोट्टीकरणाच्या कामाक लागून 20 परस चड घरां वचपी रस्तो बंद जाल्ल्यान थळावे पेटून उठले। थळाव्यांक तेंको दीत गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे मुखेली विजय सरदेसाय तशेंच काँग्रेसीचो आदलो प्रदेशाध्यक्ष पाटकरान बंद पडिल्लो रस्तो मेकळो करपाक स्वता व्हील लोडराचेर चडून ताबो घेतलो। बेरोजगारी आणि गोंयांतल्या खासगी प्रकल्पावयल्यान काँग्रेसीन सरकाराचेर खर टिका केल्या। कारापूर सवणच्या मेगा प्रकल्पाक विरोध केल्ल्यान हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढा नावाच्या कंपनीन पत्र धाडून कायद्याचो भंय घालपाचो यत्न केला असो गंभीर आरोप गोंय काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान केला। मुख्यमंत्री आणि नगर नियोजन मंत्री हांच्या चेपणाखाला हे षडयंत्र सुरू आसा असो दावो चोडणकरान केलो। सोमारा दनपारा वाळपय अचकीत घराची वणत कोसळिल्ल्यान एका 2.5 वर्साच्या सान्न चलयाक दुर्दैवी मरण आयलें। ही घडणूक घडटाच त्या भुरग्याक उपचारा खातीर पयलीं वाळपयच्या सामाजीक भलायकी केंद्रांत व्हेलो। भलायकी चड गंभीर आशिल्ल्यान ताका जीएमसीत दाखल केलो, पूण तकलेक मार लागिल्ल्यान दोतोरांनी भुरग्याक मरण आयिल्ल्याचें जाहीर केलें। कुंभारजुवे मतदारसंघातल्या भाजपाच्या तिकेटीचेर विधानसभा वेंचणूक लडोवपाची इत्सा जिल्हा पंचायत वांगडी सिद्धेश नायक हांणी उक्तायला। भाजपाची तिकेट मेळोवपा खातीर आपूण यत्न करतलो अशें सिद्धेशान सांगलें। ताच्या ह्या विधानाक लागून आतां राजकीय मळार बोवाळ पडपाची शक्यताय आसा। मडगावच्या थळाव्या भाजी विक्रेत्याकडल्यान सोपो कंत्राटदार प्रस्तावित सोपो शुल्क परस चड पयशे मागतात असो आरोप भाजी विक्रेत्यांनी केला। अळमी, किल आणि निरपणस विकपाचे असल्यार चड पयशे दियात, ना जाल्यार माल जप्त करपाची धमकी दिता अशें विक्रेत्यांचे म्हणणे। अचकीत नवे नेम लागू करून अतिरिक्त पयशे मागप हो अन्याय असून ही वसुली बंद करपाची मागणी विक्रेत्यांनी केल्या। गोंयाक ब्लू इकॉनॉमीत रुपांतर करपा खातीर व्हड संद आसा। गोंयची दर्यादेग, गिरेस्त दर्यांतली जैवविविधताय आनी अणभव आशिल्लो नुस्तेमारी समाज ह्या राज्याचे व्हड बळगे। हाच्या वांगडा संशोधन संस्था आनी वाडत वचपी तंत्रगिन्यानाच्या क्षमतेक लागून दर्या क्षेत्राची टिकाऊ उदरगत करपा खातीर गोंयची घट बुन्याद आसा। ह्या सगळ्या क्षमतांचो योग्य वापर करून उदरगतीक चालना दिवन गोंय निड्या अर्थवेवस्थेत देशांतलें एक मुखेल राज्य जावंक शकता असो विश्वास मुख्यमंत्र्यान उक्तायला। गोंय मानवी हक्क आयोगान एका नामनेच्या महाविद्यालयाच्या प्राध्यापिकेची भुरग्यां खातीर सांगोपन सुटी उणी केल्ल्यान तिडक उक्तायला। 27 वर्सां सेवा केल्ल्या एका सिंगल मदर प्राध्यापिकेक आपल्या भुरग्याची जतनाय घेवपाक 8 म्हयन्याची सुटी मागली, पूण महाविद्यालयान तिका फक्त 89 दीस दिले। ह्या प्रकरणाची दखल घेवन आता गोंय मानवी हक्क आयोगान प्राध्यापिकेक 1 सप्टेंबर 2026 ते 27 फेब्रुवारी 2027 मेरेन भुरग्याची जतनाय घेवपा खातीर सुटी दिला। गोंयच्या शेतकऱ्यां खातीर एक बरी खबर, रत्नागिरी 7 ह्या नव्या तांबड्या तांदळाची फाटली 3 वर्सां चांचणी सुरू आशिल्ली। सांगे, केपें आनी धारबांदोळे तालुक्यांत ह्या भाताची लागवड केल्ली, ताचे बरें उत्पादन आयले। तशेंच हे तांदूळ रुचीकूय बरें आसात अशी माहिती कृषी विज्ञान केंद्राचो उपाध्यक्ष दत्तात्रेय पंडितान दिली। भाताची ही जात सुमार 110 दिसांनी तयार जाता, ते भायर डायबिटीज सारख्या दुयेंसांकूय ते तांदूळ बरे। देखून फुडल्या वर्सा सावन रत्नागिरी 7 सगळ्या शेतकऱ्यां खातीर उपलब्ध आसतले। गोवळ कोटमी वाठारांतल्या घरा लागसार बिबटो भोंवतना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद जाल्ल्यान वाठारांत भयाचें वातावरण निर्माण जाला। ह्यान पयलीं 3 फावटी ह्या बिबट्यान गोरवांचेर हल्लो केल्ल्याच्यो घडणुको उजवाडाक आयला।
तसेच राना खात्याक कागाळ करून लेगीत रान अधिकाऱ्यांनी अजून मेरेन कांयच पावल उबारूंक ना। देखून संबंधितांत ह्या प्रकारान लक्ष दिवन हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी केल्या। मंत्री फळदेसाय कडेन आपल्या यान पयली चर्चा केल्या। फुडल्या कांय दिसात ताका मेळून परतून चर्चा करतलो। सुभाष आपलो दुस्मान न्ही अशें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान सांगले। एसटी आरक्षणाविशीं खंयच्या मतदारसंघाक आरक्षण दिवचे हाचो निर्णय आपूण वा पक्ष घेवचो ना, लोकसंख्येच्या आधाराचेर ते निश्चित करतले अशें दामूचे म्हणणे। मजगतीं केप्यां मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्या घरा आयतारा राती पक्षाचे कार्यकर्ते आनी समर्थकांची बसका जाल्ल्याचे मुखार आयिल्ले। ह्या गर्देक लागून राजकीय घडामोडीच्या चर्चेक आतां वेग आयला। सत्तरी एका देवळा लागसरच्या वाळपय रस्त्यार गव्याचो स्कूटरीक धपको बसलो। गव्याचो अचकीत स्कूटरीक धपको बशिल्ल्यान स्कूटर चालकाक गंभीर दुखापत जाली। ही स्कूटर चालक कोरपडे वाठारांतलो अशी माहिती मेळ्ळा। गंभीर दुखापत जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केलो। बागा दर्यादेगेर तैनात आशिल्ल्या पर्यटक पुलिसांनी राजस्थान उदयपूर पुलिसांच्या मस्तीन उदयपूर खून प्रकरणातल्या दुबाविताचो सोद घेवन ताका ताब्यात घेतलो। उदयपूर हांगा एका बायलेच्या खून प्रकरणात ह्या दुबाविताचो पुलीस सोद घेताले। पुलिशेन ह्या दुबाविताक फुडल्या कायदेशीर कारवाये खातीर राजस्थान पुलिशेच्या सुवादीन केले। सावड्डे माडेल वाठारांत दोंगराची पालसण कोसळपाची घडणूक घडली। हाका लागून वाहन चालक आनी थळाव्यां मदीं भयाचें वातावरण निर्माण जाला। सेगीत पडपी पावसाक लागून आनीकय पालसण कोसळपाची शक्यताय आसा। देखून संबंधितांनी ह्या प्रकारान लक्ष दिवन खंयची वायट घडणूक घडच्या पयलीं हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी थळावे करपाक लागल्यात। काणका डिमेलो वाड्यार स्कोडा कारीचो भिरांकूळ अपघात जालो। ह्या वाठारांतल्या एका पार्क करून दवरिल्ल्या गाडयेक धपको दिल्ल्यान स्कोडा कार उमथली। कार चलोवप्यान घडणूक थळा वयल्यान फुजो काडल्यो। उपरांत ह्या कारीत प्रवास करपी एके बायलेन कारीन शिरकून उरिल्ली भांगराची सरपळी काडून व्हेली। तशेंच भुरग्यांची चपलां कारीन मेळ्ळ्यात। देखून अपघाताच्या वेळार गाडयेंत नेमको कोण आशिल्लो हाचेर प्रश्न उपरासला। ह्या अपघाताक लागून पुराय वाठारांत कांय वरां खातीर येरादारीची कोयडी जाल्ली। सामाजीक मळार वावुरपी दुमे फाउंडेशना वतीन सवणच्या गोविंदनगर वाठारांतल्या सामाजीक सभाघराचो विकास केला। आयतारा सांजे एका खाशेल्या सुवाळ्यात फाउंडेशनाचे संस्थापक सद्गुरू दुमे हांच्या हस्तुकी ह्या कामाचे लोकार्पण जाले। ह्या सुवाळ्यात कारापूर सवणची सरपंच अमनी सावंत हांचे सयत पंच वांगडी तन्वी सावंत आनी दिव्या नायक तशेंच दुमे फाउंडेशनाची पूनम दुमे आनी हेर हजर आशिल्लीं। बायलांनी आत्मनिर्भर जावचे खातीर फुडें येवचे असो उलो सद्गुरू दुमे हांणी मारलो। पेपर लिकाच्या वादा उपरांत नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी हांणी बिल्ड न्यू एनटीए भरती मोहीम सुरू केल्या। एनटीए सायबर सुरक्षा, परीक्षा केंद्र संचालन, संशोधन डेटा आनी संचारण ह्या मळार वरिश्ठ तज्ञ घेता। परीक्षांच्या नीतिमत्वाचेर हुस्को चालू आशिल्ल्यान ही भरती जाल्या। ह्या नव्या नेमणुका वरवीं परीक्षेची सुरक्षा, कार्यावळी आनी भौशीक संवाद सुदारपाचो एनटीएचो हेत आसा। तेल, शाबण, बिस्कीट आनी ब्रेड मेरेन फुडल्या म्हयन्यांत एफएमसीजीची जायतीं उत्पादनां चड मोलादीक जावंक शकतात। एफएमसीजीच्या जायत्या कंपनींनी परतून उत्पादनांचेर दर वाडोवपाची तयारी केल्या अशें सांगलां। ह्या कंपनींनी जून म्हयन्यांत पयलींच दर वाडयल्ले। आतां सप्टेंबर म्हयन्यांत गिरायकांक आनीक दर वाड जावपाची शक्यताय आसा। अमेरिकेचो अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी इराणा आड व्हडली लश्करी कारवाय टाळूं येता असो संकेत दिला। ताचे बदला अमेरिकेत तेहरानाचेर आर्थीक आनी राजनी दबाव वाडोवपाची तयारी आसा। ट्रम्प हांणी इराणाची दुबळी अर्थवेवस्था आनी वाडट्या चलनवाडीचेर नदर मारताच चड जतनायेन पद्दत आपणायली। तशेंच आखाती देशाच्या सल्ल्या उपरांत लश्करी कारवाय करपाक कळाव जावं येता
अशें तांणी सांगलें. संसदीय समितीन जम्मू काश्मीरातल्या पर्यटन थळाचेर सुरक्षेचो अहवाल सादर केला. मुखेल पर्यटन थळाचेर सीसीटीव्ही कव्हरेज वाडोवपाची शिफारस समितीन केल्या. तशेंच बरे सुरक्षे खातीर हायटेक सर्व्हिलियन्स सिस्टम पळोवणी सुचयल्या. पर्यटकांक सुरक्षीत दवरपा खातीर नेमान सुरक्षा ऑडिट करपाची शिफारस केल्या. पाकिस्तानांतल्यान बांगलादेश आनी नेपाळांतल्यान बनावट नोटी भारतांत हाडल्यात अशें तपासकांनी सांगलां. उपरांत 10 राज्यांनी ही नोटी पुरवण जाली आनी लेडीज रेल्वेचो वापर वाडपा खातीर केला असो आरोप आसा. ह्या नेटवर्कांत कितलेशेच लोक संबंदीत आसात अशें मानतात आनी तपास अजून चालू आसा. हिमाचल प्रदेश सरकारान नुस्तेमारी आनी नुस्तें पोसपाक आदार दिवपा खातीर जायत्यो येवजण्यो सुरू केल्यात. ह्या येवजणे खाला बोटी, नुस्तेमारी जाळे, कोल्ड स्टोरेज आनी रेफ्रिजरेटर व्हॅन ह्या खातीर 7 ते 90% अनुदान मेळटा. नुस्तेकार, नुस्तें शेतकार, सहकारी संस्था, FPO आनी बेकार तरणाट्यांक ह्या येवजणेचो लाव मेळयता. हे कृतीक लागून नोकऱ्यो निर्माण जातली, नुस्तें सांठोवप आनी येरादारी सुदारतली आनी राज्याची निळी अर्थवेवस्था घटमूट जातली अशें सरकार म्हणटा. जम्मू काश्मीर सरकारान इतिहासीक रतनगड किल्ल्याची दुरुस्ती आनी नवनिर्माणा खातीर 10 कोटी रुपयांची मान्यताय दिल्या. हो किल्लो दोडा जिल्ह्यातल्या बदेरवाह शारांत आसा. ह्या निधीचो उपेग इतिहासीक थळाची जीर्णोद्धार आनी सुदारणा करपा खातीर जातलो. हे कृतीक लागून किल्लो सांबाळपाक आनी ह्या वाठारांतल्या पर्यटनाक चालना दिवपाक मजत जातली अशी अपेक्षा आसा. भारतात पावपा खातीर तुर्कमेनिस्तानान इराण आनी अफगाणिस्तानांतल्यान नवो रेल्वे मार्ग सोदून काडपाचो प्रस्ताव रशियेन मांडला. वेपार आनी येरादारी खातीर म्हत्वाच्या दर्या मार्गाक पर्याय मेळूं शकतालो. हाका लागून मुखेल उदका मार्गा कडेन संबंदीत धोके उणे जावंक शकता अशें रशियेचे उपप्रधानमंत्री मरत कुन्सिलान हांणी सांगलें. तातूंत होर्मुझ सामुद्रधुनी आनी बोस्पोरस सामुद्रधुनी हांचो आस्पाव जाता. इराणाचो सर्वोच्च फुडारी मोजताबा खामेनी हांणी IRGCचो आदलो मुखेली मोहनजन रेजाय हाची सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा मंडळांत आपलो प्रतिनिधी म्हूण नेमणूक केल्या. मोहम्मद बकीर चलोकदार हो सुवातेर रेजाई मुखेल पदाचेर येतलो. तो आदलो IRGCचो मुखेली आनी इराणाच्या एक्सपिडन्सी डिस्क्रिटमेंट कावन्सिलाचो वांगडी. इराणाक इराक झुजाच्या काळात रेजाई हाणें लष्करी सेनापती म्हणूनय काम केल्लें.